6 डिसेंबराक जेन्ना हे जजमेंट आयलें पयलीं म्हणजे जजमेंट कॉपी 2 आठवडे पर्यंत खंयच अवेलेबल नाशिल्ली, इवन ऑनलायन अवेलेबल नाशिल्ली. 2 आठवडे लागले ही कॉपी मेळपाक. सो प्रॉब्ली इट वॉज एंड ऑफ डिसेंबर की कॉपी मेळ्ळी आनी इमिजिएटली 4 जानेवारीच्यान कोड लागला. सो वी कॅनॉट ब्लेम द गव्हर्मेंट फॉर दॅट. सो डेफिनेटली आमकां दिसता की नवो जो सरकार येतलो, कित्याक प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीन प्लॅटफॉर्माचेर पब्लीक मिटिंग्सांनी सांगिल्लें आसा that they are going to help us tackle these issues. आमी आतां स्टेटमेंट वाचला पेपरार in which AG is saying की बार एंड रेस्टॉरंट्स एज पर हीज are not हे, बट अशें एजीन काय रिटर्न खंय एक्सायजाक दिल्लें ना. एज फार द एक्सायज कमिशनर सीज दीस, he says every liquor selling event, whether it's a wine shop or a bar or a restaurant, is covered. सो प्रॉब्ली मागता हेजे कडेन की तांच्यांनी की सारकी क्लॅरिटी हेजेर दिवची आनी इन रिटर्न मातशी एक्सायज कमिशनराक बेगीन दिवची, सो दॅट आमकांय क्लॅरिटी येतली. कित्याक ही हॅज जस्ट गिवन इट वर्बली. वेन वी आस्क द एक्सायज कमिशनर इज एब्सोल्युटली एडमंट ऑन दॅट सेईंग दॅट बार एंड रेस्टॉरंट्स आर इन्क्लुडेड इन दीस. तशेंच आतां सुप्रीम कोर्टान वचपा खातीरूय आमची तयारी चालू जाल्ली आसा. एज गोवा हायवे इफेक्टेड लिकर वेंडर्स एसोसिएशन आमी कशे रितीन आमची केस सुप्रीम कोर्टान प्रेजेंट करची आनी 11 मार्च जावन गोंय सरकाराकूय हातून कसो इनवॉल्व करून घेवन आमकां जाता तितको हेल्प सरकारा कडल्यान मेळून घेवचो हाजे आमचे प्रयत्न आतां येणाऱ्या दिसांनी चालू आसतले. MLAs who get elected in future come together and unanimously decide that they could think something for the welfare of all the Goa Liquor Traders Association and the Bar Owners Association, then something could be drawn and we could have a separate excise policy for the state of Goa, and we could approach the Supreme Court and tell them that Goa state got a separate excise policy and this excise policy will be implemented in total so that we can be exempted from the purview of this order which is passed by the Supreme Court. म्हजे कलीग जे आसा दे आर इन दॅट ट्रेडिशनल बिजनस फॉर इयर्स टुगेदर, मे बी सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन ऑल्सो. नीड नॉट दॅट हे हायवे जाल्यार आमची बारां नाजाल्यार आउटलेट्स ओपन दिल्या. इन सम केसीस द हायवेज हॅव नाव कम. आतां पाटो पळयशीत जाल्यार पाटो इज स्टील शोन एज एन हायवे, अदरवायज तो व्हडलो कदंबा रोड इज ऑलरेडी एन हायवे देर, which can be now denotified by the local government. These actions have to be taken, or these remedies have to be taken by local government immediately soon after it comes to power, because time is short. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाण हायवे कुशीकची 500 मीटर मेरेनची बार्रां बंद करची पडटली. कोर्टाचो आदेश मानून तालुक्याप्रमाण बार्रांची लिस्ट काडपाक एक्सायज खात्याच्यो कमिटी कामाक लागल्यात. मुरगांवां मामलेदार, एक्सायज, PWD आनी पुलिसांची टीम मेळून बार्रांची वळेरी तयार करता. हे आमकां सुप्रीम कोर्टाचें डायरेक्शन येयल्लें आसा की विदीन 500 मीटर रेडियस अलॉंग द नॅशनल हायवे आनी स्टेट हायवे जी कितें बार्रां भितून पडटा ती आमकां मेजरमेंट करून ती आमकां रिपोर्ट हेड ऑफिसान धाड सांगला. कित्याक हें आतां तेजो रिजन सांगला की चडशे एक्सिडेंट जाता आनी जायते लोक मरता अशें म्हण सांगून आमकां सांगलेलें आसा. सो तेका लागून आयज आमी स्टार्ट केला. म्हणजे तालुका लेवल टीम काडलेली आसा. ते टिमीक आमचो हेडींग मागीर मामलेदार आसतलो, तालुका मामलेदार, मागीर सर्कल ऑफिसर आसा, PWD इंजिनियर आसा, पुलीस आसता आनी रोड्स PWD हे सगळे एकठांय जावन आमी सगळे आतां ते मेजरमेंट करपाक स्टार्ट केला. सर्वे एक्सायज डिपार्टमेंटान लिस्ट काडिल्ली आसा. त्या लिस्ट प्रमाणे जे लायसन होल्डर्स आसात तांचे ती बार्रां कितले बार किंवा लिकर शॉप किंवा होलसेलर शॉप हे मेन हायवे पासून कितले डिस्टन्साचेर आसा हाजें आमी मॅपिंग करपाक कॉमेस केल्लें आसा आनी हो टास्क आमकां 28 तारीख बसून करपाचो आसा. बार्देजांतल्या बार्रा भायली होर्डिंगां सद्याक काडची म्हूण आदेश दिला. होर्डिंगाचेर आमी ऑलरेडी तांकां आमचे जे गार्ड आसा तांकां डेप्यूट करून सगळ्यांक आमी सांगलें की जे होर्डिंग्स तेंच्यांनी भायर घातलेले आसा बार्रांचेर ते रिमूव करपाक लागून सायड बाय सायड पुलीसय आपलें काम करतात. तशेंच पंचायतीनूय तांकां नोटिसां इश्यूड केल्लेली आसा. मोस्टली होर्डिंग्स आमी जे कितें आमकां आमचे नोटिसान येता ते आमी रिमूव केल्लेले आसा. बार्देस तालुक्यातल्या हायवे कुशीकच्या बारवाल्यांचो धंदो बंद जायत म्हूण तांचेर आकांत आयला. 500 मीटर वचपाक एक 50 मीटर पासून फाटल्यान जागो ना की आमची सारकी हाल जाल्या आनी आमचे कडेन स्टाफ आसल्या कारणान तो स्टाफ खंय वयतलो फाल्यां. येता ते गव्हर्मेंटान जो आतां प्रेझेंट कोण आसा तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी थोडे तरी नोटिफाय करपाचे
स्टेट हायवे बेस्टे दाखयले ते डिनोटिफाय तरी करून आमकां कितें तरी हेल्प करचो अशें मागता हांव. लास्ट 17 years इन दीस बिजनेस. पूण तुमकां आतां नोटीस बीन कितें अजून तशी कितें येवंक ना सर. आनी पूण आतां तुमकां आतां समज बंद करचें पडलें जाल्यार तुमच्या मागीर तुमी कितें करता? सो फार नॉट डिसायडेड. दक्षिण गोंयची टॉडी टॅपर संघटना सरकार कितें करतली काय म्हणून रावल्या. गरीब लोकांचेर कितें जाता तें कितें केसो डिफिकल्टी येता ती हें सुप्रीम कोर्टान चिल्लें नाय. सुप्रीम कोर्टानी चिंतेचें आनी तेणें पळय तो हें दिला तोय मातसो फाटीं घेवचो. आनी आमचे गोंयचो चीफ मिनिस्टर पळय आहा लक्ष्मण पार्सेकार हेणें फुडें वचचो. ताचो सपोर्ट आमकां सपोर्ट ताचो आमी ताका सपोर्ट कोताय तर फुडें वचो. सुप्रीम कोर्टाचो हो निकाल म्हणल्यार खंय कायद्यान सत्ता हातात घेतिल्ल्या भशेन. Executive impose केली, we have no problems. Our problem is with judiciary telling us. Judiciary can't tell and come in our domain. That's the main point there. So main point is not of liquor and bars. Main point is of judicial dictatorship. So म्हजो प्रश्न जुडिशरीक तुम्ही खंयची कायद्याच्या आधारून ही ऑर्डर दिल्या? तुमकां कायदो लागना? आणि कशेंय करून आमी मजल मारतले. आमकां खंय वचपाक पडो, पणजे वचपाक पडो, रस्त्यार उबो रावपाक पडो. हायवे वयर पडल्या हायवे आमी आडयतले, आडोवपाकच जाय. सगळ्यांनी बाबा वचपाचें आमच्या सीएमा कडेन एट प्रेझेंट आनी ते कडेन बाबा एक कॉन्फरन्स घेवपाचें आमी सगळ्यांनी रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी सगळे लोकूय वचपाचो की बाबा एक सिग्नल आसा न्ही सगळ्याक की बाबा गोंयचे लोक उठला म्हणून. मिटींग येयल्ली तेन्ना आमी ओपोज सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डरीचेर आमी ओपोज केल्ले आसा. आमकां जायत्या लोकांनी हिंगाचो आमच्या सपोर्ट दिल्लो आसा. दोन आमच्या गरीब लोकांचो कॉमन लोकांचो तुमी बंद करूंक सोदता जाल्यार आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान पयलें सुप्रीम कोर्टाक फॉवर्ड घालपाचें. सुप्रीम कोर्टाचो निकाल बार अँड रेस्टॉरंटाक लागना म्हूण खंय सरकाराक कायदेशीर सल्लो मेळ्ळा. स्टेट वा नॅशनल हायवे डिनोटिफाय करून बार्रा साल्वार करपाचो पर्याय मुख्यमंत्र्यान कडेक दवरला. सरकार आनी लिकरवाल्यांच्या दाव्यांनी तथ्य कितले ते प्रकरण सुप्रीम कोर्टात फेरविचाराक वतले तेन्नाच कळपाचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.